नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. गोंयांत ओला कॅबाचो वेवसाय चालू. गोंया खातीर ऑनलायन कर्मचारी भरती करपाचें काम आसा सुरू. काँग्रेसीचो आरोप. ओला कॅब गोंयांत ना म्हण मुख्यमंत्र्यान केल्लें स्पश्ट. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान जाहीर केलो प्रताप सिंग राणेचो रिटायरमेंट प्लॅन. राणे वेंचणूक लडोवचो ना. ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी सुशेग घेवपाचो आयला वेळ. कोंकणी सगळ्या धर्मांची भास, ती सांबाळपाक यत्न जावपाक जाय. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदे वेळार कर्नाटकाचे मंत्री आर.व्ही. देशपांडेन मारलो उलो. टॅक्सीवाल्यांनी केलें तशेंच हिंसक आंदोलन घडये मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांक करचें पडटलें. पदयात्रे उपरांत मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांची सरकाराक धमकी. फोंड्या वाठारांतली शेतपीक जातात पिड्ड्यार. लोगांक लागून तरव्याची मुळां काबार. शेतकारांचे मोठे लुकसाण. शेतकार मागतात सरकाराचो आदार. आनी आदलो मंत्री दयानंद नार्वेकारान सोडली काँग्रेस. सभा घेवन जाहीर करतलो फुडाराची घोशणा. नवो पक्ष काडपाचे संकेत. खबरो विस्तारान. गोंयांत ओला कॅबाचो वेवसाय अजूनय चालू आसा असो आरोप काँग्रेसीन केला. तशेंच ही कंपनी गोंया खातीर ऑनलायन कर्मचारी भरती करता असो आरोप आलेक्स रेजिनाल्डान केलो. ओला कॅबाक गोंयांत मान्यताय दिवंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केल्लें. ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक सुशेग दिवपाची वेळ आयल्या. युवा फुडाऱ्यांक मुखार येवपाक दिवंक जाय अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीसान सांगलें. प्लॉट गैरवेव्हार प्रकरणा संबंधी सभापतीक कडेक सरपाक सांगतले अशें आलेक्सान सांगलें. ओला कॅब्साचे हांवें आज बुकींग केलां. टॅक्सी सकयल आहा. द टॅक्सी इज कम डावन. आय बुक्ड. आय हॅव रिसीव्ड द कॉल. आय हॅव इवन पेड फॉर द चार्जीस एंड ओला कॅब इज डावन. ओला कॅब्स बंद जावपाक वो नोटीस दिवपाक ओला कॅब्सा कडेन ऑनलायन तागेले जॉब्स एडवर्टायज जाले. हे भाशेन जर तर अनाउन्समेंट जाता आनी ऑनलायन जर तर एडवर्टायजमेंट जाता फॉर जॉब्स, हाव कॅन चीफ मिनिस्टर हॅव द ऑडेसिटी हो स्टेटमेंट करपाक की आमी ऑफिस बंद करतले? हे सगल्यो स्टायल ऑफ चिटींग एमपी इलेक्शना लागून माशरा एमपी इलेक्शन जायनी हेंक दाखयता म्हण. should stay away from all these things and give somebody else a charge. Till such time everything should be cleared. I have already raised that issue. We will be discussing it in the assembly also. Crime branch is joining clean chick. Who? Speaker. Crime branch is going. Our job will be to raise it. Let him reply it. Crime branch is run by whom? Chief Minister, Honorable Chief Minister has made so many statements against crime branch. So what do you expect from the crime branch? But anyway, we are not on that issue. We are not the persons who will judge what the case is. Civil society the persons and the legal system will judge the system, will judge, not crime branch. Anyway, but we will raise it, let him reply. Request the senior leaders to take rest. They should take rest and more leaders should take rest. Seniors who have already served the state of Goa, there should not be perpetuity in their service in public life. I have said that they should take rest and allow other young leadership to come up. But I am saying Mr. Rane has already told me, Mr. Pratap Singh Rane, that he won't be standing again. So it is a good sign. He can promote his younger generation. His own son is there or other people in the constituency. That is a welcome sign. Mr. Rane is not going to stand. Then his son is eligible. There are no two people from the same family. So that is what I am saying. Because we cannot disqualify. There is no disqualification. कोंकणी ही सगळ्या धर्मांची भास, ती सांबाळपाक जाय. ताचे खातीर तरणाट्यांनी यत्न करपाक जाय असो उलो कर्नाटकाचे मंत्री आर.व्ही. देशपांडे हांणी मारला. 29व्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. हे अधिवेशन बेळगांवां चालू आसा. आयतारा अधिवेशनाचो समारोप जातलो. कोंकणी लँग्वेज, कोंकणी भाषा एक सेक्युलर भाषा. कित्याक कोंकणी भाषा सेक्युलर? मगेलो जिल्हे आयले ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನವಾಯಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೊಕಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಕೊಕಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ವಾದನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಿದ್ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ
ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನ, ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾತನಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, कोंकणी भाषा. ಇದು ओनली भाषा. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्या उक्तावणा उपरांत कोंकणी खातीर वावरिल्ल्या पुंडलीक नायक, तुकाराम शेट, माया खरंगटे आनी वेंडल रॉड्रिगेज हांचो भोवमान जालो. तशेंच कांय पुस्तकांचे विमोचन जालें. कोंकणी मुखार कशी व्हरप ताचेर चड भर दिवपाक जाय. भाषा, संस्कृताय हे सारकिले प्रस्न सरकाराकडेन मांडप न्ही, आमचे आमी लोकांनी उपाय काडपाक जाय अशें मत फोमेंतो रिसोर्सीसचे चेअरमॅन अवधूत तिमलोन उक्तायले. खूब आतां वर्सां पळयता हांव, 75 वर्सां जालीं कोंकणी मुवमेंट ऑर्गनायज जाला, पूण सदांच डिफेन्सीव. कशें आमी जिवंत उरया, कशें जिवंत रावुया अशें हाजेर आमचे प्रश्न सदांच उत्पन्न जातात. प्रश्न इकॉनॉमीक प्रोग्रेसाचो, लँग्वेजीचो, भाशेचो, कल्चराचो आमी प्रत्येक वेळा गव्हर्मेंटा कडेन मांडप न्ही, आमचें आमी लोकांनी सोल्युशन काडप. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. टॅक्सीवाल्यांनी आपल्यो मागण्यो मान्य करपाक जशें केलें तशें आमकां करचें पडटलें अशें मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांनी जाहीर केलां. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांनी उजगांव ते दिवचल मेरेन पदयात्रा काडली. त्या उपरांत दिवचले शिवाजी मैदानार सभा जाली. सभेक सुमार 500 लोक जमिल्ले. पर्रीकारान अधिसुचोवणी काडून मायनिंग बंदी फाटीं घेवची अशें फुडाऱ्यांनी मागलें. आज आमने ही जी जेएमपीन पदयात्रा सुरू केल्ली आसा नॉर्थ गोवाक, त्याच प्रमाणे आमच्या साऊथ गोवाक बी आमी करतले हे हांव तुमकां सांगता. की चौथ जालो मायनी जाता, दिवाळी जावन मायनी जाता म्हणून जाल्यार पयली नोटिफिकेशन कर गॅजेटात आनी सांग की आय एम द गॅरंटर फॉर ऑल द लॉज ऑफ द मायन होल्डर. सुप्रीम कोर्टान कितेंय करूं, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. You have suspended the mining operation. Come out with a gazette notification that the government of Goa have taken the decision to withdraw the mining suspension of all the legal leases. All the legal leases जे आसात त्याचे सस्पेन्शन विथड्रॉ कर. ज्या तरेन सुप्रीम कोर्टान मायनिंगाच्या लोकां बद्दल उलयला हेंका ऑनरेबल म्हणपाचो काय उरोंक ना, पण तरी आसतना रेझोल्युशन म्हणटकूच आमी ऑनरेबल म्हणटा आनी सांगूंक सोदता ताबडतोब मायनिंग चालू जावपाक जाय. आनी ताबडतोब चालू जाता आसतना आमी हे सांगतात की रेट पिटिशन जे आसा ते रेट पिटिशन 2012 जे आसा ते भायर मारपाक जाय. आनी सुप्रीम कोर्टान जो बंदी हाडला, जी स्टे हाडला, ती फाटी घेवपाक जाय. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.